वाळपयच्या नव्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात सादी लायट जाग्यार घालपाक सरकाराक जमना। लायट गेली काय दोतोर नर्सींचे मेणवाती घेवन पेशंटाचेर प्रयोग। 60,000 वाळपयकारांची भलायकी राखपाची जबाबदारी आशिल्लें हें हेल्थ सेंटरूच दुयेंत। लायटीचो आपालिपा नित्याचो। दोतोरांनी परिस्थिती जीएसआयडीसीच्या कानार घालून जाली। सेंटराक जनरेटर आसा, मात कनेक्शनूच दिल्लें ना। जनरेटर आसून उपयोग ना। वाळपयचे हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काळखात उपचार करपाची दोतोर आनी नर्सी आतां संवय करतात। म्हयनो जालो वाळपय हेल्थ सेंटराची ही परिस्थिती। लायट नासतना मेणवातीच्या उजवाडात दुयेंतींचेर उपचार चल्ल्यात। 60,000 लोकसंख्ये खातीर 70 खाटीचे हे हॉस्पिटल वाळपयच्या लोकांक एमर्जन्सीक मोठो आधार, मात लायट सुद्धा धड ना। लायटीच्या खात्याक सेंटरांतल्यान कॉल वतात खरे, मात ट्रान्सफॉर्मराचो कांयच प्रॉब्लेम ना म्हूण थंयचे इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर सांगतात। हेल्थ सेंटरच्या बिल्डिंगेतले लायटीचे वेवस्थेत बिगाड जाला। बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स करतल्या खात्याक सांगचे म्हूण इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर सांगतात। मेंटेनन्स जीएसआयडीसी कडेन। परिस्थिती जीएसआयडीसीच्या कानार घालून जाली, मात कांयच उपेग ना। जीएसआयडीसीन 20 कोटी मोडून हे सेंटर बांदला, मात लायटीच्यो कटकटी निस्तारूंक जमना। हॉस्पिटलात जनरेटर आसा खरो, मात तांचे अजून कनेक्शन दिवंक नाशिल्ल्यान जनरेटर आसून कांयच फायदो ना। कॅमेराचेर कोणूच येवंक तयार ना, मात मेणवातींतल्यान केन्ना सुटका जातली काय म्हूण थंयचे दोतोर आनी नर्सी रावल्यात। पेशंटाच्या जिवाचेर प्रयोग चल्ल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आयतारा गांधी आनी शास्त्री जयंती जाली। मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीच्या मानेस्तांनी ओल्ड गोवा महात्मा गांधीच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या स्वच्छ भारत अभियानाकूय आयच्या दिसा 2 वर्सां जाता। पणजे बीजेपीच्या ऑफिसा कडेन मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्वच्छ भारत अभियानाचें उक्तावण केलें। बरोबर लाल बहादूर शास्त्रीची जयंती जाली। महात्मा गांधीजींचा कर्तृत्वाचेर एक पाऊल फुडें मारत देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात घेतलेली भूमिका असत किंवा देशाच्या सामाजिक जीवनाविषयी त्याने घेतलेले निर्णय असत, या सगळ्या वयल्यान हळूहळू राष्ट्रपिता म्हणून घडले गेले। देशान तांकां राष्ट्रपिता म्हटले, पण जगान तांकां महात्मा म्हणून स्वीकारले। फाटली 2 वर्ष ह्या देशाक नरेंद्रजी मोदींच्या रूपान मेळाले नेतृत्व हे खऱ्या अर्थान गुजरातचेच नेतृत्व, तसेच गुजरातात जन्मलो। पण गांधीजींचो जो स्वच्छतेचो धडो असलो तो खऱ्या अर्थान अंगीकारलो। गांधी जयंतीक प्रधानमंत्री मोदीच्या स्वच्छ भारत अभियानाक 2 वर्सां जाली। पणजे बीजेपीच्या ऑफिसा भायर मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेचे उक्तावण केले। भारतीय जनता पार्टीचा पार्सेकर से तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्सेकर से तुम आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टीचा गोवा का नेता कैसा हो, पार्टी का कैसा हो। गोंय ही पर्यटन भूमी आणि गोंय सारख्या ल्हान राज्यांत ही गजाल जावंक शकता म्हणून आमचे मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर आसतनाच आमी ह्या विशयाचेर सुरवात केली। आमी तेचो भाग म्हणून हायवेच्या बाजूचो कचरो, बिचा वयलो कचरो, पंचायतींनी कचरो जमोवचो, अश्यो गोश्टी आमच्यो चालू आसल्यो। 2 वर्सां पयलीं म्हाका याद आसा, मुख्यमंत्री जातकीर सगळ्यांत पयली गजाल म्हाजे कडल्यान जी कितें जाली ती सालिगांव पठारा वयले गार्बेज प्लांटाचो फावंडेशन सुरू, आनी गेल्या 1.5-2 वर्सांत मोठ्या प्रमाणार कचऱ्याचे थंय कचरो थंय मोठ्या प्रमाणार पावता, वेवस्थेतसून पावता सरकारच्या। साधारण आता 70-75 टन दररोज कचऱ्याचे थंय मॅन्युअर जाता।
हे आपल्या आंगार घेतलां की एक अवेरनस क्रिएट करपाचें, समाजांक सगळ्यांक एक बरें आदर्श घालून दिवपाचो की आमी करपाक शकता. आमचें घर, आमचो घराचो परिसर, घरा फुडलो रस्तो, संपूर्ण शहर, संपूर्ण राज्य आनी संपूर्ण देश ह्या निमित्यान एक स्वच्छ जातलो, स्वस्थ जातलो अशी हांव आशा बाळगतां. Work together make society clean. 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 ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.